मंगळारा चौथे दिसा गोंयांत बीफ सप्लाय बंद उरलो. कर्नाटकांतल्यान येवपी बीफाचे खंय आतां पुलीस व्हेरिफिकेशन करतले आनी गाडयो सोडटले म्हूण पर्रीकारान ट्रेडरांक उतर दिलां. म्हणजे बाउंडरीचेर बीफ सोडपाची सरकारान व्यवस्था केली. और वो लोग ऑलरेडी बोला है कि जो कुछ भी तुम्हारा डॉक्यूमेंट के साथ माल अभी आने वाला है वो लेकर आओ, और बाहर एनजीओस वगैरह कोई तुम्हारा इंटरफेयर नहीं करेंगे, और उनको जो कुछ करना है, और कोई वैसा अननेसेसरी लॉफुली वो अनलॉफुली जो है जो काम कर रहे थे एक्टिविटीज़ वो नहीं करेंगे, ऐसा हमें एश्योरेंस मिला है। और पुलिस प्रोटेक्शन के साथ में तुम्हारा माल लीगल तरीके से जो आ रहा है उसे भेजा जाएगा स्टेट में। वो लोग समझो उधर सर्टिफिकेट आएगा ना हमारा, तो वो लोग स्टैम्प मारेंगे चेक किया हुआ, तो ऑटोमेटिकली हमें कहा गया है कि जो कोई भी बंदा आएगा तो उसको दिखाओ पुलिस ने चेक किया है, तुम जाके पुलिस को पूछो, तो फिर हमारा और उसका कुछ डिस्प्यूट मतलब कुछ भी ये नहीं होएगा। तो हम लोग हमारे जगह पे सीधा आएंगे, वो लोग पुलिस में जाएंगे और उनके पास हमारा कुछ कॉपी रहे वो लिख देखेंगे। इस तरीके से बात होने की वजह से हम लोग शुरू कर रहे हैं। मात सरकाराचे हे वेवस्थेक गोवंश रक्षावाल्यांनी खर हरकत घेतल्या. गोंयांत येता ते बीफ बेकायदेशीरूच. ट्रेडरांनी ते खंय स्लॉटर करतात ताचे कायदेशीर डॉक्युमेंट दाखोवचे म्हूण गोवंश रक्षा अभियान मागता. पण आता जे बीफ जे हाडटा हे इल्लिगली थंयच्यान हाडटा आनी हे मिनिस्टर्स आनी पॉलिटिकल लिडर्स दे आर सपोर्टिंग देम, आनी थंयच्यान हो सेम प्रोसेस दे हॅव टू फॉलो वेदर इट इज इन गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका और एनीवेयर. महाराष्ट्राच्यान ते हाडू शकना. इट इज गुड सायन की महाराष्ट्रान थंय अमेंडमेंट हाडलेलो आसा लॉज की तो बरो स्ट्रिक्ट. सो आमी कितली वर्सां मागता ह्या सरकारां कडेन की तुमी गायच्या खातीर अमेंडमेंट करा, अमेंडमेंट लॉज करा. आज सादी गजाल घ्या, आज आमी हेल्मेट घालून वचोंक ना जाल्यार फायन इज ₹100. पूण एखादी खंयची गोवंश किलिंग जाली जाल्यार 50 फायन आसा. गाय कितें अजून हांकां खबरूच ना, हेल्मेट घालूंक ना म्हटल्यार 100, मागीर 1500 अशी सिरीज ऑफ आसा. आनी गाय मारून जाल्यार आज दिर्यो जर हे करता जाल्यार फायन इज ओन्ली 50. लास्ट मिटींग जाली एनिमल वेलफेअर बोर्ड आमची गोवा, तेन्ना आमकां चेअरमॅन असलो ऑनरेबल सीएमान सांगले मनोहर पर्रीकर दॅट आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट दीस फायन शूड बी इनक्रीज अप टू 1 lakh. सो वी एप्रिशिएटेड हिज व्ह्यूज अँड वी सेड प्लीज डू इट. आणि हे सगळे हे करतात करूंक जाय सरकारने. सरकार फक्त उलयता, दे आर नॉट एक्टिंग. दिस इज ओवर हे अभी हम पुलिस को ये इतना ही हमारा वन लाइन डिमांड है कि जहाँ से वो बीफ लाते हैं वो स्लॉटर हाउस का कागज दे दो, कहाँ से है उसका जो आपको ये प्रोसेस बताए वो प्रोसेस वही भी एप्लीकेबल होता है, वही बताने दो, तो हम लोग देखेंगे कहाँ है. बेकायदेशीर बीफ ट्रेडाक तेंको दितात म्हूण अभियानात पर्रीकार आनी टीसीपी मंत्री विजयाचो निषेध केलो. आणि दुसरे आज खास करून विजय सरदेसाय हु इज ऑलवेज सपोर्टिंग देम. आज विजय सरदेसायन आम्ही सांगूंक सोदता तेणे आपल्या डिपार्टमेंटाचेर लक्ष दिवचे. त्या डिपार्टमेंट फंक्शनिंग जायना. आज कृषी मंत्री, आज गोंयकारांक कितें जाय, आम्ही मागणी करता गोंयकारांक कितें जाय, नाल्ल जाय न्ही. नाल्ल आज 40 रुपया जालो, विजयान 5 रुपयान दिवचो नाल्ल. तो नाल्ल त्याचे सिंबल अर्दो 1.5 नाल्ल 5 नाल्ल डेली दी गोंयकारांक. गोंयकार डेली 1 नाल्ल खाता, 30 नाल्ल दिवचे एवरी मंथ ऑन रेशन कार्ड ऑन 5 रुपीज और चिपर रेट. आम्ही एप्रिशिएट करता. आज तू टाइम वेस्ट करता going with beef trader who is doing illegal business and illegalities and you are supporting them. Shame on Vijay. Let him express his view. आम्ही सांगता तू कितें केले फॉर जे कृषी खातीर. तू गजाली सांगता फक्त जसो पर्रीकर गजाली सांगता तसोच हो गजाली सांगता. इट्स वन एंड द सेम कॉइन. फाल्यां 1.5 नाल्ल आसा पळय तेची आमी वळीत व्हरतले आनी तेजो नाल्लूय लिपयतले, लक्षांत घे. आनी हो पक्ष नश्ट जावपाक तोच कारणीभूत आसतलो. जस्ट इट इज स्टार्ट सेव गोवा आनी हांगा गोंयानूच उरचो ना, कारण ताका आमी त्याच खातीर बेळगांव घाल स्लॉटर हावस. सो यू वील बी इन बेळगांव आनी तूं मॉनिटर कर न्हू. ते गजाली कितें करता ऑलवेज गोंयांक युक्ता तूं गोंयांक हें करून आनी ओवर एक्टिव्हिजम न्ही. वी आर गोईंग लिगली, इट इज अ लिगल बॅटल आनी ती काल आनी आज करूं ना. वी टेक 1 decade 10 years back we started the movement, peaceful movement. राष्ट्रीय विषय हा आम्ही त्या मेमोरंडमूच सीएमांक दिल्ले, गव्हर्नराकूय दिल्ले आनी गो माता राष्ट्रमाता करात आनी कायदो हाडात. आज पर्रीकारान सांगूंक जाय जर महाराष्ट्रान हो कायदो हाडटा गोंयान हाडपाक ताका कितें अडचणी आसा. इतली वर्सां आमी आमचेर इतलो अटॅक जाले, तेणी केन्ना उलयलो तो. ही ऑलवेज से पयर सुद्दां सांगले. सो आमी ह्या मुख्यमंत्र्याचो निषेध करता. तेणी म्हटलें
की आपण बीफ शॉर्टेज जाल्यार त्या बद्दल डिस्कस करतलो. आम्ही कितली लेटरां बरयली तुका, तुवें कितले फावटी आमकां कॉल केले फॉर डिस्कशन, कितली मेमोरंडमां दिली, एकूय ना. दिस इज सिरियस इशू. आमी सिरियस आसा. लेट गव्हर्नमेंट बी सिरियस ऑन दिस इशू आनी आमकां रिजल्ट जाय. इलिगल सगळे स्लॉटरिंग आनी सगळे बीफ हाडटा ते बंद जावंक जाय. काँग्रेस मात सरकाराक एकसारकी शिटकावण्यो दीत आसा. I want to warn the government, take a decision, see that beef is available. Otherwise, we'll have to think of the next course of action. Surely, tourists come to spend. If price goes from 5 to 8, they don't mind because they come to spend. But then don't make a local tourist forever in his own state. Don't make a local who is a beef eater tourist in his own state. Because if it becomes 8 rupees, it will not come down. Tengele, oh, Sarkar podya, you have to give them a certificate for their lip service. तुमको कोणाच्यान दीत जाल्यार दियाय तांकां for lip service. ते करतले तें कळलोलें आहा. गोंयांत 4 दीस जाले बीफ बंदावेल्यान बोवाळ. मुख्यमंत्री दिल्लींत. बाउंड्रीचेर बीफ सोडपाची वेवस्था सरकारान केल्या म्हूण ट्रेडर सांगता खरें, पूण स्वता मुख्यमंत्री पर्रीकार गोंयांत येवन कितें भुमिका घेता ताका सगळे रावल्यात. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.